जेजू क्रिस्ताचो जल्म। जायतो काळ पयलीं एका ल्हानशा नाझारेत गांवांत एक मोगाल आनी दोयाल अस्तोरी मारिया रावताली। तिका जुजे नांवाच्या एका तोव्या कडेन लग्नाचें उतर जाल्लें। एके राती तिच्या सपनान आंज बोडव्यान येवन तिका कोलीत केलें। ती देवाच्या भुरग्याक जल्मान हाडटली म्हूण आनी तिणें ताचें नांव जेजू दवरचें म्हूण। दीस सोरता सोरता मारयेच्या कुसव्यांत हो भुरगो वाडत गेलो। त्या दिसांनी ते कालाच्या राजा सीझर अगस्त्यासान आपले पोरचेक सांगलें तांणी आपल्या गांवांत वचून आपल्या नांवाची हाजरी लावंक जाय म्हूण। जुजे मारयेक घेवन आपल्या गांवांत बेथलेहेमांत वचूंक भायर सरलो। ती खूब लांब आनी कठीण वाट आसली। ती बेथलेहेम पावली तेन्ना बेथलेहेम गांवांत भरपूर गर्दी आसली। जुजे आपल्याक आनी मारयेक रावपाक एक सुवात सोदतालो, पूण तांकां खंयच सुवात मेळूंक ना। शेवटी एका बऱ्या मनशान तांकां आपल्या गोरवांच्या गोठ्यान रावपाक सुवात दिली। त्या राती त्या शांत गोठ्यान झगझगत्या नोकेत्रां पोंदाक मारयेन जेजूक जल्माक हाडलो। तिणें जेजूक बऱ्या मोवशा कपड्याक गुठलायलो आनी ताका एका बऱ्या तोंडाच्या खाटीर दवरलो। त्याच वाठारांत शेतांनी थोडे गोवली आपल्या शेड्यांक राखताले तेन्ना तांणी मोदेंच मोडबांत उजवाड देखलो आनी आंज बोडवे जेजूक वाकाणटा ते पळयले। आंज बोडव्यांनी तांकां जेजूच्या जल्माची बरी खबर दिली आनी तो खंय मेवतलो तें तांकां कोलीत केलें। ते बेगीन बेगीन जेजूचे सोदीक गेले आनी तांकां रोखडोच आंज बोडव्यांनी सांगलां तशेंच जुजे, मारिया आनी भुरगो जेजू मेवलो। हो भुरगो एक मिलाग्रीचो भुरगो म्हूण तांकां गमलें। तो एक व्हड मनीस जातलो म्हूण तांकां सोजमलें। पयशिल्ल्या गांवांत तेग विद्वानांक एक चकचकीत नोकेत्र मोलबार दिश्टी पडलें। हें नोकेत्र एक व्हड राजाची निशाणी म्हूण तांकां सोजमलें। तांणी बेथलेहेम पावसोर त्या नोकेत्राचो पाटलाव केलो आनी धूप, भांगार आनी गोंदरूस ही भेट घेवन ते भुरग्या जेजूक मेलूंक आयले। जेजूचो जल्म संवसाराक खुशालकाय आनी बरवंसो हाडटा। दर एका वर्सा आमी जेजूचो उगडास करूंक नातालां मनयता। नातालांची परबी तुमकां सगल्यांक।